नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. मोल्या अभिनव विद्यामंदिर चोरांनी फोडले. सीसीटीव्ही कॅमेराच्या बुरकांतल्यान दिसले चोर. कुळे पुलीस करतात घडणुकेचो फुडलो तपास. दोन हजार गोंयकारांचे भारतीय नागरिकत्व सोडपा खातीर तयार. गोंयकार पासपोर्ट कार्यालयांत भरती पासपोर्ट रद्द करचो म्हणून अर्ज जाल्यार 144 जाणांचे भारतीय पासपोर्ट रद्द. देशभरात सापडतात कोविडाचे नवे दुयेंती. कोविडाचे नवे J1 व्हेरियंटाचे दुयेंती गोंयांत लेगीत दाखल. बोमाच्या रस्त्याचो विशय चिगळपाच्या वाटेर. रस्तो रुंदीकरणाक लोकांचो पोटतिडकीन विरोध. बायपास रस्त्याचेर लोक ठाम. खासा रिपोर्ट. सारमानस आमोणा पूल उबारलो जाल्यार उत्तर आनी दक्षिण गोंयची जोडणी जातली सोयीस्कर. पणजेचो येरादारीचो भार जातलो कमी, सांगता मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट. येरादारी पुलीस आमकां सतयतात, बेश्टेच मारतात तालामा. अणजूण वागातोरचे टॅक्सी वेवसायिकांचो आरोप. आनी आतां खबरो विस्तारांत. पोर्तुगीज पासपोर्टा वयल्यान परत एक फावट घोळ सुरू जाला. परराष्ट्र मंत्रालयान दिल्ल्या म्हायतीनुसार सुमार 2000 गोंयकारांनी पोर्तुगीज नागरिकत्व तांकां फावो जाला आनी मंत्रालयान गोंयकारांचे 144 भारतीय पासपोर्ट रद्द केल्यात. मंत्रालयान दिल्ली ही आंकडेवारी पोर्तुगीज पासपोर्टा वयल्यान चलिल्लें राजकारण चड उजवाडाक घालता. लोकसभेच्या पटल्यार दिल्ल्या उत्तरात परराष्ट्र मंत्रालय सांगता की फाटल्या 3 वर्सां सावन ज्या गोंयकारांक पोर्तुगालाचें नागरिकत्व मेळ्ळां अशा 2000 लोकांनी आपलो भारतीय पासपोर्ट जमा करपा खातीर अर्ज पणजेच्या प्रादेशीक पासपोर्ट कार्यालयांत दाखल केला. जाल्यार 144 भारतीय पासपोर्ट पणजेच्या प्रादेशीक कार्यालयान रद्द केल्यात. पासपोर्ट कायदो 1967 आनी नागरिकत्व कायदो 1955 हाच्यातल्यो तरतुदीक पावो दिवन ही कारवाय केल्या अशें परराष्ट्र मंत्रालयान सांगलां. कार्तांव जे सिदाजांव ह्या तरतुदी वरवीं जे लोक 1961 पयलीं गोंयांत जल्माक आयल्यात ते पोर्तुगीज नागरीक म्हूण नोंद आसात. तांची भुरगीं जांकां पोर्तुगीज पासपोर्ट जाय ते आपल्या मायपायच्या आदारार आपलो जल्म पोर्तुगीजांत दाखल करून पोर्तुगीज नागरिकत्व मेळोवपाक शकतात. पूण पोर्तुगीज नागरिकत्व मेळयल्या उपरांत ह्या लोकांनी भारतीय नागरिकत्व सोडूंक ना. जेन्ना भारत सरकारान दोट्टी नागरिकत्वाचेर चाबूक मारलो तांकां आपल्या भारतीय नागरिकत्वार वगडावचें पडलें. परत भारतीय नागरिकत्व मेळोवपाक तांकां 12 भानगडी करच्यो पडटल्यो. पोर्तुगीज नागरिकत्व मेळ्ळ्या उपरांतच 2000 भारतीय पासपोर्ट सुपूर्द करपाचे अर्ज आयल्यात. बऱ्याचशा जाणांनी अर्ज लेगीत करूंक ना तरी लेगीत तांचो पासपोर्ट रद्द जाला. ते भायर 144 जे भारतीय पासपोर्ट रद्द केल्यात ते ह्या अर्जा भितरले काय दोट्टी नागरिकत्वाच्या कारवायेंतले हाची स्पश्ट म्हायती मंत्रालयान दिवंक ना. भारतीय आनी पोर्तुगीज कायद्यांत सामकी स्पश्टता नासल्या कारणान हो घोळ परत जायत आसा काय कितें हो व्हडलो प्रश्न. गोमंतक टीव्ही खातीर चीफ रिपोर्टर समीप नार्वेकार. पोर्तुगीज पासपोर्टा वयल्यान राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेन राज्यसभेत केल्ल्या विधानात बदल करून स्पश्टीकरण दिलें. गोंयकार जे पोर्तुगीज नागरीक आसा तांचे भारतीय पासपोर्ट रद्द करचे न्हय अशें हांवें म्हणूंक ना. ज्या गोंयकारांनी पोर्तुगीजांत आपली जन्म नोंदणी केल्या आनी पोर्तुगीज नागरिकत्वा खातीर तांची प्रक्रिया चालू आसा तांचो पासपोर्ट रद्द करचो न्हय अशें आपणें मागलां. अशें स्पश्टीकरण सदानंद शेट तानावडेन दिलां. पोर्तुगीजांत जन्म नोंदणी जाली काय तो थंयसरलो नागरीक जायना. ताका खूब प्रक्रिया लागता. पूण ही प्रक्रिया जावच्या पयलींच बरेचशा गोंयकारांचे भारतीय पासपोर्ट रद्द जाल्यात. देखून हे गोंयकार पोर्तुगीजाचे न्ही आनी भारताचे नागरीक न्ही अशी परिस्थिती जावन रावल्या. पयलीं तांकां पोर्तुगीजांचें नागरिकत्व मेळोवन दी, मागीर खुशाल तांचो भारतीय पासपोर्ट रद्द करचो अशी सुचोवणी हांवें राज्यसभेत केल्या अशें तानावडेन सांगलें. जे कोण 2 पासपोर्ट करून मागीर गोंयांत येवपाक सोदतात तांच्या खातीर हांवें हो विशय काडूंक ना. आमी दोट्टी नागरिकत्वाच्या विरोधान आसात, तानावडेन स्पश्ट केलें. हांवें सामकें स्पेसिफीक क्लियर केलें. ड्युअल सिटीजनशिपाचेर आमचो विरोध आसा. एका मनशाक 2 देशा भितर सिटीजनशीप मेळूंक जायना ह्या बद्दल आमी आसा. आनी हांवें जो उपस्थित मुद्दो केल्लो तो कितें आशिल्लो की
बरेच जाण नुकते अप्लाय करतात तांकां अजून थंय मेळूंकूच ना आनी ते मेळच्या पयलीं जर तेंची जर अधिकार थंय काडलो आनी हांगाय धडना आनी थंय धडना तो जावचो न्ही आनी तांकां जे अप्लाय करतात सिटीजनशीप तांकां बेगीन मेळची ती मेळटकच हांगाली तेंची विड्रॉ करची कॅन्सल करची हांगाले जाता अडचण कितें कोणी अप्लाय केलें की इमिडिएटली ती रिवोक जाता ती जावं जायना इतल्याच मताचो आमचो. आनी पूण थोडे आज पोर्तुगीज कामाक आसात आतां थोडे 2 पासपोर्ट पूण थोडे गोंयांत येवंक सोदता तेजो इंडियन पासपोर्ट आय डोंट नो तसो ते कशें दॅट इज अ प्रोसेस परत तो म्हाका ती सिटीजनशीप सरेंडर करूंक जाय आनी ही घेवंक जाय. प्रत्येकाक जाय तेन्ना ती सरेंडर करून घेवपाक मेळटा. तो प्रोसेस जो आसा तो करचोच पडटलो. तो गोंयचो आसलो म्हण तेणी थंयची हांगा सिटीजनशीप सरेंडर केल्या आनी थंय घेतल्या. आतां म्हाका गोंयांत येवन परत रावंक जाय म्हणून म्हाका जालें अशें जायना. ती सरेंडर करपाक जाय आनी नवीन घेवची पडटली. तो प्रोसेस कितें आसा तो दॅट प्रोसेस दे हॅव टू फॉलो इतलें आसा. त्यामुळे हांव हातूंतल्यान सामको क्लियर सांगता की ड्युअल मेंबर सिटीजनशीप जी आसा तेचेर हांव सहमत ना. मनशा कडेन एकूच सिटीजनशीप आसची आयदर ह्या भारत देशा आमच्या भारत देशाची आसची किंवा पुर्तुगालची आसची. जो दोनूय घेवन आसा ताका दोनूय मेळपाक जायना. तो दोनूय मेळपाचो अधिकार ना. हांवें सिंपल मुद्दो आशिल्लो की एखादें एप्लाय बर्थ सर्टिफिकेट सिटीजनशिपाचेरूय जावना तेचे अजून तेणी बर्थ रजिस्टर केलें ते उपरांत तो प्रोसेस करचो पडटा तांकां. तो केलो म्हणून कट जावंक जायना. प्रोसेस जावन जेन्ना ताका एक्सेप्ट जाली की पुढे कट करची एक कट करची ती आसा. इट्स व्हेरी सिंपल. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. देशांत कोविडाचे दुयेंती परतून मेळपाक लागल्यात. गोंयांतूय कोविडाचे नवे दुयेंती मेळ्ळ्यात. JA1 हो कोविडाचो नवो व्हेरियंट सापडला. देशभरात आतां मेरेन कोरोनाचे 628 नवे दुयेंती मेळ्ळ्यात. फाटल्या 24 वरांत 1 लाख मरण आयला. नव्या JA1 व्हेरियंटाचे सगळ्यांत चड दुयेंती गोंयांत. पळोवया हो रिपोर्ट. देशांत कोविडाचे दुयेंती परतून सापडपाक लागल्यात. तातूंतले JN1 हो कोविडाचो नवो व्हेरियंट. गोंयांत सद्याक 37 कोविडाच्यो एक्टिव्ह केशी आसात. गोंयांत आयतारा कोविडाचे 8 नवे दुयेंती सापडले. देशांत कोविडाचे 4054 एक्टिव्ह केशी. केरळांत कोविड एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 315. गुजरात कोविड एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 44. गोंयांत कोविड एक्टिव्ह केशीचो आंकडो 37. देशभरात सद्याक 4054 कोविड एक्टिव्ह केशी. कोविडाच्या नव्या JN1 व्हेरियंटाचे गोंयांत 19 दुयेंती सापडल्यात. JN1 व्हेरियंटाची देशभरांतली आंकडेवारी. गोंयांत JN1 व्हेरियंटाचे 19 दुयेंती. महाराष्ट्रात JN1 व्हेरियंटाचे 9 दुयेंती. कर्नाटकात JN1 व्हेरियंटाचे 8 दुयेंती. केरळात JN1 व्हेरियंटाचे 6 दुयेंती. तामिळनाडू JN1 व्हेरियंटाचे 4 दुयेंती. तेलंगणा JN1 व्हेरियंटाचे 2 दुयेंती. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फाटल्या कांय म्हयन्यासावन भोमाचे लोक बायपास रस्तो रुंदीकरणाच्या विरोधात पेटून उठल्यात. लोकांचो राग पळयत जाल्यार हे प्रकरण चिघळटले अशें दिसना. भोमांतलो आख्खो गांव एकठांय जावन ह्या रस्त्याक विरोध करपा फाटलें कारण आनी तांच्यो मागण्यो कितें हें समजून घेवपा खातीर आमी ह्या गांवाक भेट दिली आनी लोकां कडच्यान तांचे प्रश्न जाणून घेतले. हांगाचे लोक ह्या रस्त्याक इतल्या पोटतिडकीन विरोध करतात की जीव सुद्दां दिवपाची ते भाशा आतां वापरपाक लागल्यात. पळोवयात हो स्पेशल रिपोर्ट. पणजेच्यान फोंडें वतना वाटेर एक भोम हो गांव लागता. भोम गांव हो एक ल्हान आनी शांत असो गांव. पूण फाटले कांय म्हयने जाले भोमाचे लोक पेटून उठल्यात, रस्त्यार आयल्या. आनी ताचें कारण म्हणजे हो रस्तो, हो नॅशनल हायवे गोवा सरकार वायडन करपाक सोदता, ताचें एक्सपान्शन करपाक सोदता. हांगाचे लोक आसा ते इतले सद्याक पेटून उठल्या की तांकां हो कसलोच रोड नाका. ते सरकाराक सांगता की आमकां बायपास रोड काडात, हो रस्तो तुमी वायडन करनाका, कारण आमचे खूब घरां वतात, कांय देवळां वता, कांय इवन शेतां वता अशें तांचो दावो आसा. सो इतलें जालें प्रकरण की कांय दिसा पयलीं हांगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे ऑफिशल्स आयले आनी तांणी हांगा सर्वे करपा खातीर काम सुरू केलें. आनी सगळो गांवचो लोक आयलो आनी तांणी ताका विरोध केलो. आनी सरकारान आनी पुलिसांनी तांचेर तांकां जाणटे पळयनासतना, भुरगे पळयनासतना तांकां सगळ्यांक बसीन भितर भरून कुळ्या पयशांचेर व्हरून सोडलें आनी आपलें काम करून घेतलें. सो आतां अशें दिसता की हें प्रकरण आनी चिगळपाचें आसा फुडें. लोक हांगा कसोच शांत जावपाचो ना आनी ते आपल्या हाजेर ठाम आसा अशें दिसपाक लागलां. सो म्हणून आमी आयज आयल्यार हांगा पळोवपा खातीर की एक्झॅक्टली तांचो डिमांड कितें आसा आनी कित्याक ते इतले सामके
पोटतिडकीन ह्या हाका विरोध करतात. हितून फक्त दोंगराची आस जाल्ली आहा अशें आमकां तरी दिसता 100%. तांकां ते दोंगरा फुडें आनी ते जाग्या फुडें तांकां देवूय लागना आनी ते लोकूय लागना. मागीर आमी लास्ट पर्यंत आमकां देवान शक्ती दिल्ली आसा, आमी खंयच्याच परिस्थितीन फाटीं सरचे ना. तुमी पळयलां आसतलें आमची बॉडी लँग्वेज लोकांची जी आसा पळय तुमकां कळोन चुकली आसतली. कितें आमी केदे बुलडोजर बसून येयले न्हू, आमी गुळी घेवपाक बसून तयार आसतले फुडें. म्हाज्या हितून हांव सांगता, तेणें कितलोय म्हाका काबार करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार म्हाजें इंटेंशन एकूच आसा. म्हाका खूब ऑफरी येयल्यो तेजेसाठी सर म्हणून, पूण हांव जो सरला तो जिवाक भिवनूच भायर सरला. आनी लोकूय म्हाज्या म्हाका गर्व आसा हे लोकांचेर जे आमच्या वर झडटा पळय. प्रत्येक मनीस आयज खंयच्याच परिस्थितीन फाटीं सरचो ना म्हणटा ते आयज जाणट्यांनी वचून दाखोवन दिल्ले आसा. आतां फुडें गेले जाल्यार तांकां जर ते नायलॉन 66 जावं आनी कितें करपाचें आसा जाल्यार अवश्य करूं न्ही. प्रियोन ती परंपरा एकट्याचो बळी घेतल्या उपरांतूच ताका सक्सेस मेळटा. तुमी त्या सराचेर वचपाक तयारी आसा तुमची? 100% आसा. बंद करपाक ते हितूनच भायर सरलेले आसा. खंयच्या आयज नाल्यार फाल्यां मरतलेच आमी. मरण हें आसाच प्रत्येकाक. जाल्यार बऱ्या कॉजाक जर मेले जाल्यार ताका हें ना, खंय तरी लोक याद धरतले. विशय कितलो सिरियस आसा आनी कित्या खातीर हे इतले लोक झगडटात आनी रस्त्यार आयल्या हे पळोवपा खातीर हांव आयिल्ले. आनी आतां आमकां पळयतकीर कळ्ळें की हो विशय दिसता तितलो सोंपो ना. आनी सादी गोश्ट, सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे ट्रान्सपरन्सी. सरकार खंय तरी दाखय लिपय करता आनी हाजे खातीर तो एक तरेचो अविश्वास सरकारा भितर तयार जाला. आनी जो पर्यंत सरकार हें येवन हांगा लोकांक दाखोवची ना की हो प्लॅन कितें आसा, रस्तो खंयच्यान वता आनी कितें खंयची घरां वतलीं, आनी हें जो पर्यंत लोकांक सांगपा ना तो पर्यंत लोक सरकाराचेर विश्वास दवरपाचो ना. आनी एक तरेचो अविश्वास लोकां भितर तयार जाला. आनी ताजे खातीर हें सगळें एजिटेशन चालू आसा. आनी तातूंतल्यान एजिटेशन आनीक वाडपाची शक्यता आसा. जो हें दुसरें नायलॉन 66 जावची न्ही, ताजे खातीर सरकारान जाता तितले बेगीन येवन लोकां कडेन भासाभास करची, लोकांक विश्वासान घेवचें. रायबंदरात चोडणा वांगडा सरमानस आमोणा पूल बांदपाची मागणी तळाव आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें सरमानस आमोणा पूल आयल्यार उत्तर आनी दक्षिण गोंयची जोडणी बरी सोयीस्कर जातली आनी पणजे शारांच्या येरादारीचो जो भार आसा तो कमी जातलो अशें मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें म्हटलें. ते भायर रायबंदरा चोडणा पुला खातीर जमीन संपादन चालू आसा अशें ताणें सांगलें. आमकां सरमानस ते आमोणा फेरी ही कालांतरान बंद उडोवपाक जाय. देखून थंयसर हो नवो पूल भोव गरजेचो. ताका लागून आमी त्या सुवातीची आमच्या पातळीर पळोवणी केल्या आनी हो विशय मुख्यमंत्र्या मुखार मांडला. मुख्यमंत्र्यान हातून लक्ष घालपाचें आश्वासनूय दिलां. हो पूल जायत जाल्यार थिवी आनी दिवचल लागसारचो वाठार फोंडा माशेल ह्या वाठाराक जोडटलो आनी गोंयच्या पूर्व दक्षिण भागात वचप सोपें जातलें अशें मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगलें. आमच्या मय मतदारसंघात सारमानस ते टोका अशी एक फेरी सेवा चालू आसा आनी ही फेरी सेवा केन्ना तरी आमकां बंद करची आसा. म्हणजे दुसरो पर्याय काडून ती बंद करप असो एक विचार मनान येयल्लो आसा. आनी त्या संदर्भात माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या कडेन हो प्रस्ताव आमी मांडलेलो आसा. तेच्या नंतर त्यांच्या मार्गदर्शनान आमी तेजी पाहणी केली आमच्या पर्सनल लेवलाचेर. आनी त्या पाहणीच्या वेळार आमच्या मदीं आमोण्याचे सरपंच आनी तेंचे पंच वांगडी आसले. आनी ही पाहणी करता आसतना जो रस्तो आसा एप्रोप्रिएट रस्तो जो आसा तो सारमानस ह्या भागांसून एक मांडवीचो फाटो आसा तो क्रॉस करीत जाल्यार आमी आमोण्या पावूंक शकता. अशा तरेचो हो मार्ग आसा. जास्तीत जास्त हो लँड जो जमीन आसा ह्या जमनीनसून आमकां म्हणजे मार्ग आहा तो यूज करून फक्त एक बारीकसो फाटो आसा एक 70 ते 80 मिटराचो जो मांडवीचो फाटो आहा. ह्या जर फाट्याचेर जर पूल बांदले आनी हो जर रस्तो जर आमी जो बांद आसा हो रस्तो जर रस्त्याचें रुपांतर घेतलें जाल्यार बिचोले किंवा अर्दो बार्देस हे जे लोक जनता आहा ही वेवस्थीत रित्या फोंडा तालुक्यान वेवस्थीत रित्या पावूंक शकता किंवा पणजे जाय जाल्यार पणजे येवंक शकता. अशे तरेन सारमानस ते आमच्या आमोण्या ब्रिजा पर्यंत पावपाक खाली 3 किलोमिटराचे अंतर जर कापले जाल्यार आमी माशेलान पावूंक शकतले. असो हो एक प्रकल्प आसा. आशा करता आमच्या सरकारानसून जी मान्यता दिली जाल्यार हो वेवस्थीत रित्या प्रकल्प फुडें सरतलो आनी हेजो लाभ म्हणटा तो जास्तीत जास्त दिवचल तालुको आनी अर्दो बार्देस तालुको हांकां मेळूंक शकता. आता हो पूल तुम्ही म्हणटा पळय आतां आमोणे टू सरमानस
तेका लागून समज तो फाल्यां जालो समज जाल्यार हेजेर मातसो लोड कमी जातलो अवश्य अवश्य लोड कमी जातलो कित्याक दोनूय नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा जोडणार हो पॅरलल पूल आसतलो कित्याक आतां आमकां मांडवेचे 3 जरी पूल आहले जाल्यार कमी पडटात आमकां आनी एक तर आमी अर्दो बार्देस तालुका म्हणजे सादारण थिवी पासून सुरवात केली आनी जर बिचोले सांखळे पर्यंत जर लोक त्या वाटेन जर वचपाक लागले जाल्यार डेफिनेटली ह्या पुलाचो जो लोड आहा तो कमी जातलो हे फ्युचरिस्टीक प्लॅन अशें धरून हे प्रकल्पाक लागून ह्या सुरवात चीफ मिनिस्टरान तुमकां कितें प्रॉमिस बी केला हेच्या बद्दल सरकाराक हांवें रिक्वेस्ट केल्ली आसा मान्य मुख्यमंत्र्याक मेळून ही पुलाची पाहणी करता म्हणून सांगला आनी प्रोसेस आहा तो आमी फुडें घेता अशें बी मान्य मुख्यमंत्र्याक सांगलेलें आसा रायबंदर चोडणा जुव्याच्या पुलाची प्रक्रिया चालू आसा. जमीन संपादना खातीर सनदी तयार करपाचें काम चालू आसा. सरकाराक 60 सनदी तयार करपाक जाय. आतां मेरेन सुमार 22 सनदी तयार जाल्यात अशें आमदार प्रेमेन शेट हांणी सांगलें. आतां तेजें सेंडीड एक्झिक्युशन चालू आसा 62 सेंडिटां टोटल जावपाक जाय तितूंतले सादारणश्यो 21-22 सेंडिटी जाल्ले आसा. आतां नाताळ सणाक लागून आमी त्यो थोड्योश्यो स्थगीत आसा आनी नाताळ सण जालो काय रोखडोच परत एक शेनवार घेवन उरलेल्यो ज्यो सेंडिटी आसा त्यो आमी स्पेशल परमिशन मागलेलें आसा सरकारा कडेन की जो शेनवार येता त्या शेनवारा आमी ते एकत्र येवन तेंच्यांनी त्यो सेंडिटी एक्झिक्यूट करपाक जाय अशें एक स्पेशल परमिशन मागलेलें लँड एक्विजिशना खातीर लँड एप्लिकेशन. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. आदलो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जयंती निमतान 25 डिसेंबराक बऱ्या प्रशासनाचो दीस म्हणून मनयतात. पणजे भाजपा मुख्यालयात सोमाराक ही कार्यावळ जाली. अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय ह्या तत्वाक महत्व दीत समाजाची उदरगत करपाक प्रशासनान काम करप जाय. ह्या अटल बिहारी वाजपेयी हांणी चालीक लायिल्ल्या तत्वाक आपणोवन सरकारान काम करपाक जाय अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. आम्ही सातत्यान भारतीय जनता पार्टीचे लहान लहान कार्यकर्ते अबकी बारी अटल बिहारी हे म्हणत जवळपास 4 इलेक्शन्स तरी अबकी बारी अटल बिहारी म्हणत इलेक्शनां केली. त्या निमित्तान पुराय देशात 13 दिसांचे 13 महिन्याचे आणि 1 टर्म हे सरकार दिले आणि त्या सरकाराच्या कार्यकाळात खऱ्या अर्थात आम्ही म्हणता की अंत्योदय या तत्वाचेर सरकार जे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यानी चलयले आणि अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय हो कन्सेप्ट देशा मुखार हाडलो. खुबश्यो योजना गुड गव्हर्नन्स कित्याक तर गुड गव्हर्नन्स कशा पद्धतीचे आसचे, सरकार लोक उपयोगी कशा पद्धतीत जावचे आणि सरकार कशा पद्धतीत लोकांक उपयोगी पडूंक शकता हे अटल बिहारी वाजपेयी हांच्यानी फाउंडेशन स्टोन घातलो आणि तोच घातलेलो फाउंडेशन स्टोन 2014 लोकाभिमुख काम करपा खातीर माननीय अटल बिहारी आताचे आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी ते लोकांक मुखार हाडले आणि दाखोवन दिले की हय दिस इज द गुड गव्हर्नन्स फाउंडेशन स्टोन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी माननीय अटलजी अशें एक व्यक्तिमत्व आशिल्ले की तांणी सबंद जीवनभर पक्षा खातीर आणि देशा खातीर ताणें दिलो आणि शेवटच्या हाका तांच्या शेवटच्या काही वर्षांक ते पंतप्रधान जाले. बाब सदानंद शेट तानावडे सांगला 13 दीस 13 महिने आणि पूर्ण एनडीएची टर्म आणि त्या सगळ्या कालावधीत ते सुशासन जे आहा, बरें राज्य जे आसा, बरें राजकारण जे आसा ते निवळ अशें राजकारण करून जो राज्याच्या संदर्भांचो विकास आसा, सामान्य मनशाच्या शेवटच्या पंक्तीच्या मनशाचो विकास आसा म्हणजेच सुशासन. जे सुशासन जर बरें जायत जाल्यार ह्या सगळ्या हाचे फायदे सरकाराचे फायदे प्रजेपर्यंत पावूंक शकतात अशे तरेचे जे फाउंडेशन आसा हे ताणें आपल्या कारकिर्दीत आमकां सगळ्यांक घालून दिलें. म्हजे सारक्या ल्हान मनशाक एक संदी तांचे बरोबर काम करपाची 5 वर्सांची संदी मेळ्ळी ती जन्मभर आमी केन्नाच विसरूं नये. आणि त्यामुळे सबंद देशभर त्यांची पार्टीच्या वतीन असत की सरकाराच्या वतीन असत गुड गव्हर्नन्स म्हणून त्यांच्यानी केल्लें काम आणि ते काम करता आसतना सामान्य मनशाक ताचो कसो फायदो जातलो हे सदोदीत तकलेन दवरून जे तांच्यांनी काम फुडें केल्लें आसा तें काम आतांचे आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी करतात. हांव आज तांच्या जयंती निमित्तान तांकां आदरांजली दिता आणि तांच्यांनी केल्लें कार्य ते आज आमचे मदीं नात. पण भारतीय जनता पार्टीचे पहिले अध्यक्ष जनसंघ झाल्यानंतर पहिले अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे अटल बिहारी वाजपेयी झाले आणि त्यानंतर त्यांनी ज्या तरेन पार्टी वयर हाडपाचें काम केलें आणि वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान म्हणजे स्वता कश्ट करतकच पार्टी ही सकयल पर्यंत पावोवपाचें काम तांच्यांनी केलें.
चिमला रस्त्या कुशी कोयराचो ढीग पातळ्ळा. सीसीटीव्ही कॅमेरा आसून लेगीत थंय लोक कोयर हाडून उडयतात. पंचायत कांयच पावल उबारना अशें ह्या कोयराच्या ढिगा वयल्यान दिसून येता. पणजे सावन 4 किलोमीटर अंतराचेर आशिल्ल्या चिंबल गांवचो परिसर पळयात. रस्त्याक कुशी कोयराच्यो राशी. भटकी गोरवां तशेंच हेर जनावरां येवन हो कोयर खातात. सवणी कोयर मेळत थंय उडयतात. पुराय वाठारात दूषित वातावरण निर्माण जाला. कोयराच्या राशीत लोक आपल्यो गाडयो लेगीत पार्क करून दवरतात. सीसीटीव्ही कॅमेरा आसून लेगीत लोक कसो कोयर हाडून उडयतात होच प्रश्न निर्माण जाला. पंचायत मात सुस्त आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. येरादारी पुलीस आमकां त्रास करतात. बेश्टेच आडोवन आमकां तालावां मारतात. तालावां नाका जाल्यार पयशे मागतात असो आरोप अंजूण तशेंच वागातूरच्या पर्यटक टॅक्सी वेवसायिकांनी केला. लायसन आसल्यार बॅच आसा काय ना, आसा जाल्यार दाखय, हेच डॉक्युमेंट दाखय, तेच डॉक्युमेंट दाखय अशी कुतां काडून आमकां त्रास करता अशें टॅक्सी वेवसायिकांचें म्हणणें आसा. सांगपाक की तेस आमची एक भावाची गाडी फ्रॉम शिवोलीम टू फ्रॉम वागातूर टू शिवोलीम वयताली आनी आसगांव शिवोलीम रोडार एक इन्सिडंट जालो की फ्लायंग स्क्वॉड RTOचो जो फ्लायंग स्क्वॉड आहा तेंच्यांनी तेजी टॅक्सी हाडयली आनी ड्रायव्हराक जालो जेवढे बॅच आहा तो ड्रायव्हर भायलो महाराष्ट्रीयन. तो म्हणलो आपल्या कडेन बॅच ना. बरं बॅच ना जेवढे 5,000 तरी हाल दी म्हणून लागले. तो म्हणाले 5,000 ना. सो काडले आनी तेणी चलन दिलो 10,000 रुपयाचो. आतां हे टोटल हॅरेसमेंट न्हू. ह्या ऑफिसर आतां पयशे लागीं करपाक हे भोंवता सगळ्याक पळय ते टॅक्सीकारांचे नागोवन तेणी पयशे कोणाक व्हरोन दिवपाक सोदता हे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक. सो हेजेर खंय तरी सरकारान आयज सरकाराक जाप विचारपाक जाय आनी हे सरकारान खंय तरी एक्शन घेवंक जाय. हेंचे ऑफिसर आज टॅक्सीकारांक हॅरेस करपाक भोंवता आनी तो ऑफिसर जावन आसा दिसा हे केल्लो तो बालचंद्र वांयगणकर म्हणून. तो ऑलरेडी 2-3 केसींक तो इनवॉल्व आहा. म्हापसा परवरी ताका अरेस्टूय केल्लो. मडगांवां कितें तरी कोणाक लायसन दिता म्हणून पयशे घेवन घालना म्हणून तेजे ती केस आहा तेजे चालू. बट खंय तरी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान आपले ऑफिसर कशे आहा ते पळोवपाचे. नाल्यार हो तांकां कोणी सांगला बाबा वचून टॅक्सीकारांक नागय म्हणून ते तरी फायंड आवट करपाचें. कित्याक जो हो निमाणो बिझनस उरला नीज गोंयकारांचो टॅक्सीकारांचो टॅक्सीकाराच्या हातीन उरोंक जाय म्हणून झगडटा आमी. बट सरकार खंय तरी हे एग्रिगेटराक प्रमोट करूंक जाय म्हणून आमकां हॅरेसमेंट करता. अशेंच जाल्लें आहा न्हू. ना सरकारान आयज इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें ह्या बालचंद्र वांयगणकराचें. कित्याक हो त्रास करता तो लोकांक कोस्टल बेल्टाक तो. नाल्यार ताका आमी थंय रावंकूच दिवचे ना. तो फ्लायंग स्क्वॉड येयलो न्हू. वील टेक अ लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन, वील क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन. आनी आमचे कडेन जायना काय जायना. आमी कित्याक आमी बारीक मनीस आमचे कडेन काय जावंक शकना. सरकारूय खबर आहा हेंकां हॅरेस करपाचो आनी बिझनस चलोवपाचो. सिंपल उरला आमच्या नीज गोंयकारां कडेन तांकां मॅन पावर दिवपाक गव्हर्मेंटान ऑनरेबल आमच्या CMान तशेंच ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान हेचेर विचार करचो. आनी जे RTOचे जे ऑफिशियल ते हांगा गल्ली गल्लीन जे हांगा रावता भितरल्या भितरच्या रोडान रावता टर्नांचेर रावता आनी अकस्मात येवन तेंचेर घालो घालता तांकां खंय तरी एक इंस्ट्रक्शन दिवचें की हो ट्युरिजम पीक सिजन आहा टील 15 जानेवारी. तेन्ना हे टील 15 जानेवारी तांकां आहा ते सोंतोवचें न्हू. तांकां आतां तांचो धंदो करुनी तेंची रीण आहा ती तांकां बरे भाशेन फारीक करुनी आनी तांकां आहा ते स्वताच्या पांयार उबो रावपाक गव्हर्मेंटान तांकां फूल आदार दिवचो. तशेंच रेंट ए कॅब आहा आमच्या भुरग्यांच्यो त्यो रेंट ए कॅब सुद्दां RTO आहा त्यो उब्यो करता आनी तेंचे सगळे विचारता. ज्यो गव्हर्मेंटान ज्यो रेंट ए कॅब दिल्या त्यो सगळ्यो तेंचे परमिशन घेवनूच दिल्ले आहा. तांकां सुद्दां सतयतात आनी ट्युरिस्ट जे येता तांकां रेंट ए कॅब घेता रेंट ए कोण बायक घेता तांकां सुद्दां सोंतोवपाचें ना अशें हांव तेंचे कडेन मागता. आनी गव्हर्मेंट हेचेर आमचो विचार करचो आमच्या लोकांचेर विचार करचो. हे 2 दीस जाले आमचे ड्रायव्हर पळय आहा ह्या ड्रायव्हराक हांगा RTO हांगा गल्ली गल्लीनी येवन तालाव दिवपाक लागले. ते आमचे पळय ड्रायव्हर पळय आहा ते ड्रायव्हर आहा पळय तांकां ते बॅच ना म्हणटा आनी तांकां तालाव दिता. तालाव म्हणून कितलो दिवप दिसता 10,000. पूण ही गोश्ट आतां आमचे कडेन पळय आमी गोंयकार आहा पळय आमचे कडेन एकूच धंदो उरला म्हणजे एकूच आमचे कडेन उरला म्हणटा तो हो टॅक्सीचो धंदो.
रेस्टॉरंटां गेली, आमचे कडेन हॉटेलां गेली, सगळे दुकानां वचून शॉपां वचून गेली, आमची सगळी गेली. एकूच धंदो आमचे कडेन वा टिकोवन धरपाक लागून आमी सगळे एक जावंक जाय सगळे. पणजे मिरामार दनपारा एका काशीन 10 दिसाच्या ल्हान भुरग्याक सोडून वचपाची घडणूक सोमारा घडली. सणासुदीच्या दिसाच एका ल्हान भुरग्याक सोडून वचपाची ही घडणूक अजापीत करपी आसा. चली आशिल्ल्या ह्या भुरग्याक सध्या गोंय पुलिशेन गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या हॉस्पिटलात दाखल केला. ह्या भुरग्याच्या आवय बापायचो सोद पुलीस करतात. ह्या आशिल्ल्या आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर पनीर, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. समेस्त गोंयकारांक नातलाची उर्बेभरीत परबी. परबी भेटोवपी आलेक्स रेजिनाल्ड, अध्यक्ष IDC, आमदार कुर्तवी मतदारसंघ. समेस्त गोंयकारांक नातलांची उर्बेभरीत परबी. परबी भेटोवपी अँथनी बार्बोजा, भाजप ST मोर्चा उपाध्यक्ष. समेस्त गोंयकारांक नातलांची हुनहुनीत परबी. परबी भेटोवपी रेन्झी विएगस, आमदार बाणावली मतदारसंघ. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज.